Now Chief Railway Warden also inspected the site. We are going to the place where postmortem will be carried out. So he's dead. He's dead now. He's no more. इधर का locals and police party they have found with Black Panther side में ना इंजूर होके side में it was ना about to ना लाइफ का ना थोड़ा सा ना वो लास्ट स्टेज का ऐसे इंफॉर्मेशन आया and immediately with the help of local people and पुलिस एंड हमारा फॉरेस्ट का टीम इधर आके ना वो देखा मतलब थोड़ा सा ना इट वाज इंजूर्ड मोस्ट प्रोबेबली मे बी अभी वी आर सस्पेक्टिंग हिट बाय एसपीडी व्हीकल तो वो इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलेगा रियल रीज़न और वो आवर टीम फॉरेस्ट का टीम तो ब्लैक पैंथर को ना इमीडिएटली वी आर शिफ्टेड एंड ट्राइड आवर लेवल बेस्ट रिकवर करने के लिए बट वो हम उनको ना बचा नहीं पाया तो अभी एज पर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल उनका ना पोस्टमार्टम अभी करने जा रहे हैं विद दी वेटनरी टीम तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन अभी हम सीन ऑफ इंसिडेंट्स देखने के लिए आया अलग विद हमारे कंजर्वेटर वाइल्ड लाइफ एंड DCF नॉर्थ एंड DCF वाइल्ड लाइफ डिवीजन अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद हमको ना एग्जैक्टली पता चलेगा व्हाट वाज द व्हीकल टाइप ऑफ व्हीकल who was driving and इसके अलावा भी कुछ पता चलेगा उसमें से तो उसके बाद हम ये प्रति दिन पहुँच सकता है पर फिलहाल अभी हम पोस्टमार्टम करके ना वो जो भी एज पर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल वो एनिमल को कैसे हम फर्दर उनका ना वो बरियल जो भी है वो करना है उसी के हिसाब से ना हम करने के लिए हम जा तसो फातोडेर आमकां 1:30-2 सुमार कॉल आयलो की ब्लॅक पॅन्थर म्हणजे लेपर्डूच तो पूण तातूंत भितर एक मातशी दुर्मीळ तांच्या हें आसता की ब्लॅक पॅन्थर हो गाडी मारल्या कोन्या प्रियोळ हांगा आनी मागीर आमी बेगीनूच ते सायटीर गेले फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक कॉल केलो खूब जाणांक ट्राय केलो कारण रातचो टायम आसता मागीर तांणी थोड्या वेळान एक वरभरान मागीर येता म्हणून सांगलें तर थंय परिस्थिती अशी जाली की व्हडली एक गाडी मारून गेल्ली ताका आनी ब्लॅक पॅन्थरा सारको दुर्मीळ प्राणी आमच्या फोंड्यान आसा आनी असो तो मेळप म्हळ्यार केन्नाच कोणें पळोवना आनी ताका गाडी मारली कंडिशन सामकी वायट आशिल्ली पूण म्हणजे तातूंत जीव आशिल्लो म्हणजे जेन्ना आमी लागीं गेले एक दोनदा आमच्या आंगार येवपाक ट्राय केले किंवा जेन्ना जाळी घातली ताका रेस्क्यू करपाक तेन्नाय ताणें एक दोनदा नेट काडलो आनी म्हणजे थंयच्या हाजे कडल्यान अशें कळटा सुत्रा कडल्यान फॉरेस्ट डिपार्टमेंटांतले की सकाळ पर्यंत ताका जीव आशिल्लो सो आतां सगळ्यान दुर्दैवाची बाब म्हणजे आमच्या गोंयची हें आसा की आमचे कडेन वायल्ड लायफ किंवा वन्य प्राणी जे आसा आनी अशे प्राणी जांकां ट्रिटमेंटाची कांयच आमचे कडेन फॅसिलिटी ना सद्या बोंडलाय बंद आसा तांचो कितें डिसीज आउटब्रेक जाला म्हणून पूण हरशीं सुद्दां एक इमर्जन्सी सर्वीस किंवा डॉक्टर हें जें आसा किंवा एक बाबा तांकां थंय व्हरून कारण हें आतां लेपर्ड जाय आशिल्लें ताका एक पेन किलर तरी जाय आशिल्ली किंवा इमर्जन्सी मेडिसिन्स आसता फर्स्ट एड सुद्दां जी आसा तें सुद्दां ताका दिवपाक कांयच मेळूना कारण तातूंत ताका लागून कितें जाता की सकाळ पर्यंत तो आशिल्लो तसोच हें जालो आनी मागीर तो मेलो अशें म्हाका RFO साहेब जे आहा तांणी कळयलें सो म्हाका अशें दिसता की परत हो प्रश्न जो आसा की वायल्ड लायफ आमी रस्ते बांदता हें सगळें चालू आसा पूण ताजे बरोबरच वायल्ड लायफाची ट्रिटमेंट आसत किंवा तांच्या खातीर इमर्जन्सी सर्वीस रातच्या टायमार कारण थंय पोलीस आयिल्ले बाकी सगळे जाण लोक सुद्दां फोन केल्यार आयली मिडियाय कोण पावले पूण जे मेन येवपाक जाय तांकां टायम जालो सो अशें इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम आसपा जाय अशें दिसता म्हाका